आज कोरोनाचा संसर्ग वाढत चालला. कोरोना ही जागतिक समस्या झाली असा, जागतिक व्याधी तयार झाली असा. चीन, अमेरिका, इटली सारखे देश ताका बळी पडल्यात, प्रगत देश बळी पडल्यात. त्यांची हलाखीची परिस्थिती झाली असा. त्या तुलनेत भारताची स्थिती बरी असा. आमच्या पंतप्रधानान वेळीच लॉकडाऊन घोषित करून खूप कंट्रोलान गोष्टी आयल्या. पण तरी सुद्धा 133 कोटी जनता असलेल्या, लोकसंख्या असलेल्या ह्या देशात 4000 पेक्षा जास्त कन्फर्म्ड पेशंट असतात. गोंयसारख्या चिमुकल्या राज्यात 7 पेशंट झाले. आमकां ही संख्या फुडें वाडोवपाची ना. आमकां लॉकडाऊन तंतोतंत सगळ्यांनीच इम्प्लिमेंट करून ह्या व्याधीतसून बेगिनात बेगीन भायर सरपाचें आसा. आनी जागतीक स्तराचेर भारतीय कितले शिस्तबद्ध आसात. भारतीय एकदा ठरयले की अशा व्याधीच्या विरोधात, राष्ट्राच्या समस्येच्या विरोधात कशे एकठांय जातात हेचें एक आमकां आदर्श उदाहरण दिवपाक मेळटलें. आज 9 वरांचेर रात्री सगळी कडेन अंधकार काळोख करून, लायटी काडून जेन्ना दिवे पेटोवपाचें आवाहन जाता आनी सगळे भारतीय लायनीन 9 मिनटां दिवे पेटोवन जेन्ना घराच्या गॅलरीत रावतात, घरा समोर रावतात, तेन्ना खूब समाधान दिसता. आनी म्हाका खात्री आसा कोरोनाच्या निर्मुलना खातीर उचललें तें एक यशस्वी पाऊल आसा, एक आदर्श उदाहरण आमी देशान जगा समोर दवरलेलें आसा.